Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. गोवेरेड्यांनी असे हिरण केलेले आसा की आमी आतां आमकां शेत करिना जाल्यार मेळना आनी केले जाल्यार हे गोवेरेड्यांनी हे कांयच दवरिना सगळे खान उडयला आनी डेली येतात 8-15 दीस तरी गेल्या 2-3 वर्सां आतां जाल्या एग्रीकल्चरान कितें तरी तांकां म्हणजे बंदोबस्त तेंचो करपाचो आनी आमकां हे दिवपाची हेल्प करपाची इतकें सांगता. केन्ना म्हणजे खंयच्या टायमार येतात कितें रातचे म्हटल्यार टायम चुकून येतात एक फाटेक येतात नाल्यार अख्खे मध्यान राती म्हणजे 2 बिनांक अशें पूण आतां जागरण आमचे दादले म्हणून 2-3 पार अशें म्हणजे 1 वरान 2 वरान अशें येवन पळयतात म्हटल्यार येवनूच येना म्हणजे मेळत ना ते वाट चुकून अशें येतात आनी टायमय चुकून येतात. आयज ना येयले जाल्यार एक रात आड करून तरी येतात मागीर दुसरे दीस येता एक दीस ना येयले जाल्यार अशें. अंदाज कितलें लुकसाण जालें आसतलें? अंदाज आतां कांय सांगूंक शकना कारण हळसाणे सगळे विकत घेतले आमी हळसाणे घेतलेले उडीद घेतलेले आनी चवळी सुद्दां विकत हाडलेली ते आतां एक 200-250 रुपये तरी किलो असले हळसाणे. सिग्नल जावपा बाबुशाची ऑलरेडी म्हाका हेल्प जाली कित्याक हांव जायपाक बाबुशा सांगलें मातशें जावपाक जाय की थिंग एक्सिडेंट जाताय आनी रॉंग सायडीन वयताय आनी लोकांचे सद्दां कंप्लेन आसलें केदों जाता केदों आनी तांकां विकत दिलें एक पाटी बाबुशान म्हाका विकत दिलो बिटवीन फेब्रुवारी मार्च म्हळ्यार जाता म्हूण. It's definitely going to be one of the most beautiful circles that is going to be coming across in the city of Goa, practically across India, because it is one project that is going to be taken because of the initiative of Shri Mauvin Godinho. आता 26 जानेवारी हांव खात्रेन सांगता हांगाच जंक्शन न्हय जंक्शन सर्कल वीथ सिग्नल will be ready for commissioning. 26 January हांव तेजो उद्घाटन करतलो. Nice to see the professionalism more anything and the thing that you have within the institute. You know, I didn't see anything that you didn't have. Everywhere you know, each of the departments was the best. You had whatever we didn't go through. As you know, when we studied, it was a lot different. So definitely you guys are in the right place and wishing you all the very best. To make such a good team, you know, like you guys are so lucky. The first years, I'm so impressed with the way you have presented the food today. So I'm sure you will all make wonderful chefs or restaurants or like Frontline or your own business thing. The one advice I have for you is be passionate in whatever you do and give your 100%, not 100%, maybe probably 200%. Believe in what you do and it will get you everywhere.